मिसाक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया. A11 देवा तूं आमचो अरूण. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बाबाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. बऱ्याक बरो वायटाक वायट हे आमचें सोयंबान आसा. पूण ह्या सोयंबाचेर जोईत व्हरूंक आनी बऱ्याक बरें करूंक तशेंच वायट करतल्यांकूय बरें करूंकूच न्हय पूण त्यावून आशिर्वाद दिवंक जेजू आमकां आपयता. आयज आमी साद्या काळाचो 7वो आयतार पाळटाव. तेन्ना आयज पवित्र बालपणाचो दीस समोर ओंपतना दर एकल्या भुरग्या खातीर देवाक दिनवासतां. तें देवाक जायते भाशेन ह्या कुटुंबाक भेटयलोल्या वर्सां वाडोवंक हो आमचो आवडो बापाक उबारतां आनी ताचे सगळे होक आनी अस्मिताय एकामेकाच्या आशिर्वादान आनी सहकारान फावो कर म्हूण आयच्या मिसांत मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातके म्हूण ओळखून घेवया. आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां पावयना सगळ्यांक विचारून सांगता. मनाची दूख मनान सारून वायट आदारून बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पागिवून सदांच संकवार मारे सगळ्यांक दोदुतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
तुका वाकांता कोयमा देवा उसोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेगी तू संसाराचे अपघाताय आमची काकू काकू तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कोयमा देवा उसोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी पितात पवित्रात्म्याचा नादी देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उसोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी प्रार्थूया आजचे बलिदान देवाक दिन वचून बेडिता एंटनी फर्नांडीस तांचे पासून हे भेटेंत आमी मागता जेसू वाडदीस समारंभ ब्रँडन फर्नांडीस तांचे खातीर मागता देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या दिनान कृपेन तांकां बरोवंक हे भेटेंत आमी मागता सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खोशी आमी जाणा जावंक पावूं ह्या परी उतरांनी तशेंच कोन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सस्नाच्या सस्नाक आमेन साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप सावलू उठलो आनी इस्रायलाच्या 3000 विचून काडलोले मनीस घेवन जेफेच्या अरण्यांत देंवलो दाविदाक सोदून काडूंक जेफेच्या अरण्यांत तो गेलो रातच्या कालुकांत दावीद आनी अबिसाय फौजेक मेलूंक गेले आपले तकलेशी दोन्नीर आपलो बालो तोपून दवरून सावलू फौजे मोळार एका तोंबूंत न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सोभोवती आबनेरा बरोबर फौजूय आड पडलोली तेन्ना अबिसायान दाविदाक म्हळें तुज्या दुस्मानांक आयज देवान तुज्या हातांत घाला तर बाल्याच्या एकाच दोक्यान ताका हांव आतां दोत्तोरेक तोपतां एकूच दोको पुरो 2 दोक्यांची गरज ना पूण दाविदान अबिसायाक सांगलें ताका मारी नाका कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर कोणे जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरो येत आनी दाविदान सावलूचे तकले कडचो बालो आनी उदकाचो गाळगो घेतले आनी ते आपले गेले कोणेच पोल्योंक ना कोणूच नकलो जालो न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना तर ते सगळे न्हिदलोले कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो तांचे मोदें वाटेची लांब अंतर आसली मागीर दाविदान सावलूक म्हळें राजाचो बालो वो पोले आसा कोणाय एका तरणाट्याक
हांगा येवन दी आनी तो व्हरून दी. जण एकल्याच्या प्रमाणीकपणा आनी विस्वाशीपणा प्रमाणे सर्वेस्पोर मजुरी दिता. आज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या मागलोल्याचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकुट घालता. जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोटकोन पेटोना. ताचें कालीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उत्ता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवालायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पोर आपली भोगती कोत्तल्यांची दया दोत्ता. जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. बागयोन पावलून कोरितकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणानो, शास्त्रान अशें बरयल्लें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक ते पयले दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या सोयबा प्रमाणे ते. त्या उपरांत आत्मीक ते. पयलो मनीस. जमनीतावन घडलोलो तो मातयेचो. दुसरो मनीस सोर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी. आनी जसो हो दुसरो सोर्गीचो तशी सोर्गीची ती हाचे सारकी. म्हणटोच जशे आमी मातयेच्या मनशाच्या उपकाराची जाल्या, तशी आमी सोर्गीच्या मनशाच्या उपकाराची जातोल्या. देवाचे उतोरे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचेर श्राप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगोस्त्र काडून घेत ताका जुबय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडली ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सवें करात. तुमचो मोग कोतेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोतेल्यांचोच मोग करतात. आनी तुमकां बरें कोतेल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जाचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात, तांकांच तुमी कितेंय उसणें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उसणें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेस्वराचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तो ऋणोपकार्यां आनी वायटव्या सोरी तो कोण वाडो. तुमचो बाप दोयाळ तशींच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकां मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी वतसर सुयेन बोललेलें माप तुमचे ओंटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कांय वर्सां फाटीं अमेरिकेचे रेव्होल्युशनरी वॉर चलतालें आनी ह्या झुजांत जे एके भाशेन फौजी आसले, जे सोल्जर्स आसले, ते ह्या झुजा मैदानार एके भाशेन रावताले. तांकां जायतो आदार खंय पीटर मिलर ह्या पास्टर व बॅप्टिस्ट फिरगोजीचो एक पास्टर कसो वतालो. तशेंच एका मोठाचो तो खेरीत अधिकारी आसलो, नॅबट. आनीक ह्या हातूंतल्यान मोठांतल्यान तांचे कडसून एके भाशेन जायती सेवा ह्या झुजतेल्यांकूय फावो जाली. म्हणजे तांकां जेवण खाण दिवंक आनी भाशेन तांकां जायते तांच्या गरजांक पावूंक जायतो आदार खंय ताणें केलो. तेच बरोबर ओ पास्टर पीटर मिलर तो खंय जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टन हाचो लागशिल्लो एक इश्ट असो जालो. ते वरवीं तशेंच ह्या झुजा मैदानार ताणें कडेन जायते एके भाशेन आदार केलो. तेन्ना उपरांत जेन्ना झूज जाले उपरांत तांचे जे
बुरीचे नाव जे तांणी घडोवन हाडले ते जायत्या भासांनी अणकार करून सगल्यांक एका भाशेन सजपूंक मेळचे खातीर तांणी अणकारूंक तांकां आदार केल्लो आनी भाशेन जायते तरेन तो आसलो आनी जॉर्ज वॉशिंग्टन जो अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जालो ताजे सगळी ताचे लागशिल्ले ताकुडीचे संबंद खंय आसले बाबा फुडें अशें वता दिसाक मायकल ओबनीस ताका खंय अमेरिकाचे भाशेन ताका दवरतात आनी कितें कारण काय ह्या मनशान मायकल वाल्बन ताणें खंय भाशेन चलतना ताणें अमेरिकेच्या हाजेर आड ब्रिटीश सरकाराक एके भाशेन जावन एकटे जावन तांचे सिक्रेट्स एके भाशेन सांगपाचे एप्रिलान ताणें खंय प्रयत्न केलो आनी असल्या ह्या वायट्याक लागून ताका दवरलो आनी दवरल्या उपरांत प्रेसिडेंटान खंय ताचेर फर्मोण मारलें आनी तें फर्मोण म्हळ्यार ताका गोळार मारचें फर्मोण ह्या मनशाक हे भाशेन जाणें सरकाराचेर आड जाणें आपल्या देशाचेर आड एके भाशेन हें वायट केलां ताका हें फर्मोण फावो जावचें हें प्रेसिडेंटान खंय ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें टू बी हँग टू डॅथ आनी बाबा न्हू जेन्ना ही खबर ह्या पास्टराच्या कानार पडली पीटर मिलर तो खंय आपल्या मोठांतल्यान बेगीन बेगीन भायर चलून गेलो ह्या प्रेसिडेंटाक भेटूंक ह्या मनशाच्या जिविता खातीर खरी भाशेन ताचे लागीं मागूंक आनी बाबा न्हू जेन्ना खंय तो ह्या प्रेसिडेंटाक भेटलो एक इश्ट कसो ताणें ताचे लागीं ह्या मनशाच्या खातीर मागलें मायकल वायल्डमॅन हाचे खातीर तेन्ना प्रेसिडेंटान खंय ताका सांगलें सॉरी आय कॅनॉट सेव युअर फ्रेंड कित्याक जें ताणें केलां तुज्या इश्टाक एके भाशेन म्हज्यान साल्वार करूंक जायना कित्याक जें कार्य ताणें केलां तें भोव व्हडा प्रमाणाचें इट इज व्हेरी ग्रेव आनी ह्या खातीर ताका ह्या फर्मोणांतली सुटका दिवंक घडना जायना आनी तेन्ना ह्या पास्टरान खंय ह्या प्रेसिडेंटाक सांगलें फ्रेंड ही इज नॉट माय फ्रेंड तो म्हजो इश्ट न्हय ही इज माय वर्स्ट एनिमी तो म्हजो व्हडांतलो व्हडलो दुस्मान जुंय हांव एके भाशेन वावर करतां ज्या बोड्यार आसा जुंय वेगवेगळे वावर करतां थंय लागसारूच ताचे घर आसा आनी तो एके भाशेन सदांच आमचेर आड कितें ना कितें तरी गुडमेळ करतालो सदांच आमचेर आड उलयतालो सदांच आमकां क्रिटिसायज करतालो सदांच एके भाशेन कसले ना कसले तरी करून आमकां आमचें नांव डावंक वा आनी कितें करूंक हे भाशेन सदांच तो फुडें आसलो केन्नाच आमकां बरें म्हणलें ताणें करूंक ना ही इज माय वर्स्ट एनिमी आनी तेन्ना प्रेसिडेंटान खंय ताचें आयकलें आनी तेन्ना तो खंय आयकून तोटाकलो ताणें म्हणलें कितें तुज्या दुस्माना खातीर ताका जिवीत मागूंक तूं इतल्या पयसान हांगासर ताका जिवीत मागूंक आयलाय इतले वते जाल्यार ह्या तुज्या वटेपणा खातीर तो म्हणटा हांव ताका हे बॉक्सीनी फाव करता ह्या तुज्या ह्या व्हडल्या चिंतना आंद्या खातीर ह्या बरेपणा खातीर ह्या मनशाक हे नवें जिवीत फाव करता आनी ताणें खंय रेस ताका बरोवन दिलें तें बरोवन हेजेर घेवन तुवें ताका गोळार मातशें आसलें त्या जाग्यार खंय तो घेवन गेलो तुवें पावतांच ह्या मनशान मायकल वायल्डमॅन जाका एके भाशेन गोळार मारूंक ताका फुडें व्हेलेलो ताणें ह्या पास्टराक पळयतच खंय ताणें म्हणलें पळयात हो पळय हो पास्टर आयला म्हजे एके भाशेन म्हज्या मोन्नान खुशालकाय बगूंक तो ताका काळजान जायत एके भाशेन म्हजेर राग आसा हें हांव जाणा कित्याक हांवें ताका जाय तसो आयला जायते केलां आनी ह्या खातीर हे दुसऱ्यान काय एके भाशेन रांदूंक हें पळोवंक तो हांगासर हाजीर जाला
एक उतर उलयनासतना हो पास्टर खंय फुडें गेलो आनीक आपल्याक दिल्ली ऑर्डर त्या अधिकाऱ्याच्या हातान घातली आनीक तो थंयसरलो खंय भायर सरून आयलो. बाबा कितें आमी ह्या हातून पळयता काय, ह्या पास्टरान म्हळें ही इज माय वर्स्ट एनिमी, म्हजो व्हडांतलो व्हडलो दुस्मान, पूण ह्या दुस्माना खातीर ताका नवें जिवीत दिवचे खातीर ताणें व्हडांतले व्हड मनशां ताचे इश्ट आसुनी ताच्या जिविताचे बोगसणे आनी बरेपण ताणें मागलें. बाबा आयज असलेंच कितें आमकां जेजू आमच्या जिवितान आमकां करूंक आपयता. आयची वाचपां आमचे पळयता हांव आयज जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग तुमी करात, तुमच्या दुस्मानाच्या जिवितान दुस्मानाक बरें हांवड्यात, तुमकां वायट कोतल्यांक पिडापीड दितल्यांक तांचे सवय बरें तुमच्या जिवितान एके भाशेन करूंक तुमी वावरूंक जाय. बाबा जेजू म्हणटा ओ कांय एके भाशेन आमच्या जिवितान आमी पाळूंक फुडें सरूंक. आयचे पयले वाचपान आमी कळ्ळां कशे तरेन दावीद जो एके भाशेन सावलू ताका मारूंक ताच्या हातान गेलो, पूण तो हें बरें ते वेचून काडटा. एके भाशेन ह्या देवान मागलेल्या मनशाक वायट करचें न्हय, ताका रेस्पेद मान दिवन बरें मनान ताका एके भाशेन तो ताचे सवय वागता. आनी हें मनान धरून एके भाशेन जें ताणें कडे कितें केलां ताचेर आड कितें केलां वायट केलां तें सगळें विसरून तें वखद दिवन ताका बरेंपण आपल्या जिवितांतल्यान दाखोळ करता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भगन पावलू आमकां ह्या दोगां मनशांची खबर सांगता. पयलो आदाम ताची खबर आमकां सांगता आनी तो म्हणटा ताणें एके भाशेन जे वांकडे ते वेचून काडले आनीक ताणें वांकडे वेचून काडले देखून ताच्या बादका वरवीं संवसाराचेर मरून आयली. जाल्यार दुसरो आदाम जेजू तो म्हणटा ताणें आपल्या जिणान देवाची कशी पाळूंक ताणें हें पावल घेतलें आनी हे कशी पाळूंक हें बरें करूंक कित्या खातीर आपल्याक कोस्ट मरण सजून जिवितांतल्यान हें पावल फुडें घालूंक ताणें हीं पावलां उबारलीं आनी हे वरवीं दुसऱ्यांक समाजाक ताणें नवें जिवीत हाडलें. बाबा आमच्या जिवितांतलें कितें काय आयज आमी एके भाशेन जे ताचे पाटलावदार कशे जियेतना कशी आमची वागणूक जावची काय आयज जे वाट आमकां दाखयता. पयले सुवातेर हो जेजून आयज दिल्लो हो भांगाराचो कायदो आमच्या जिवितांत पाळुया, गोल्डन रूल. जे दुसऱ्यांनी तुजे सवेन तुका केल्लें जाय तेंच तुवें दुसऱ्या सवेक वचचें. बाबा आमी जाय तें दुसऱ्यांनी आमकां बरें केल्लें आमी आवडयता, आमच्या जिवितांतल्यान हेंच आमी दुसऱ्या सवें बरे भाशेन दाखोवया. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयता, दुसऱ्या सवें आमी उदारपणान वागता, दुसऱ्याच्या जिवितान कुशाल काडूंक आमी प्रयत्न करता, तेन्ना आमच्या जिवितान एके भाशेन ही दोबरदान परतून आमकां फाव मेळटा. हेंच बरेंपण आमच्या जिवितान आमकां लाभता. हेंच आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन आमी करूंक वावरुया. जे बरें आमी दुसऱ्या कडसून आवडयता, जे बरें म्हाका दुसऱ्यांनी म्हजे सवें केल्लें जाय हेंच असलें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक एक भाशेन करूंक वावरुया. हो बांगलाचो दिल्लो कायदो जेजून वावरुया. ह्या कायद्यान जियेतना एक भाशेन अदीक वरती पावलां मारूंक जेजू आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर बाबीणानो आमच्या जिवितान आमी बोगसण्याचे मनशां जावुया. जाय ते गुडे आमी काळजान घेवन आसा, जाय त्याचो गुडे आमकां राग आसा, जाय त्याचेर विंगास घेवचें आमचें मन आसा, पूण बाबीणानो हातूंतल्यान खुशाल काय ना. कितें वागणी आमच्या जिविताची जावची म्हळ्यार जेजू आमकां दाखयता. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, उदी करून तुमकां वायट कोतात पिडापीड दितात तांचे पासून मागात. बाबीणानो आमी 2 दिसाक हें मागणें करता. जेन्ना जेजून शिकयल्लें मागणें आमी म्हणटना आमी म्हणटा जशें म्हजेर वायट आमकां बोगसोनी दिवंक आमी आयती जावंक एक भाशेन मागता. बाबीणानो ही कृपा कितेंपणी आमकां मागुया. सुवातेर आमच्या दुस्मानाक आमी बोगसूंक, आमकां वायट कोतल्यांक सवें आमचें बोगसणें दाखोवंक ही कृपा आयज आमकां मागुया. हें कार्य सोंपेंरूय पूण देवाच्या आदारान हें आमी सोंपेपणी करूं येता. बाबीणानो ही कृपा हें देणी आयज आमकां सगळ्यांक फावो कर म्हूण हे बेटेन आमी मागुया. आनी हे वरवीं आमी खरें आनी बरें क्रिस्ताचे पाटलावदार आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवया. मोगाची आज्ञा जिवितांत सांबाळूंक
वायट करतले सोबे आमचें बरेपण उगडापी करून आनी तांचे खातीर मागून जिविताची बरेपण वांटुया. हेंच करूंक आमकां कितें करपा लाभी म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबाद सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळार उच्चारुया. सोदमान धन्यवाद सर्पविदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन सांबाळलो आंकवार मरयताय जल्मलो पोसला ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुसार झुरलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवन जालो स्वर्गार सरलो सर्पविदार देव बापाच्या उत्सव बसला थंय तांची मेमनाची मनसुबी करून येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक वैश्विक भक्तांचो एकठार पातकाचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आनी हेच बाबतान हे वेळार आमचे जोडे कित्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मिसावान ते वांटो घेतात म्हूण पळोवंक एकामेकाक सहकार दिवंक आनी पाप सायबा आनी बीस सायबा सांगाता जेजूचे कार्य ताणें फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायत्या सुवातांनी वेंचणुको जावपाच्यो आसात तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी सगळ्या लोकां खातीर आपणें वावरूंक जाय म्हूण तांणी वळखूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गांवांत वाड्यान ज्यो दुस्मानकायो आसात त्यो पयस करूंक आमी मोगाचो एकसार घडोवंक आनी जेजू क्रिस्ताचे मिसांव आमी फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांनी शांती मोग आनी समजिकाय वाडोवंक आनी दर गोराब्यान दुसऱ्या गोराब्याची गरज वळखूंक तांच्या आदाराक सदांच पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र बाळपणाच्या दिसा आमी हे पवित्र बाळपणाचे संस्थेंत वावुरतात तांचे पासत मागता. भुरग्यांक तांचे होक सदांच मेळोवंक आनी भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर सगलो आदार तांकां मेवल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोदर बाबा आमची कितें मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजे उदारपणाने आमची मागणी थंय आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानावेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया C21 कितें घालताय त्या उंड्यान. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते कासी, यातीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरता, आत्मानी कर, म्हजे काळीजानी Oce calisani mon, ozo santo salidu,
म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आल्याके पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्या की पवित्र रितीन आमी वांटो घेत हांव तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयन पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो तिचोन आमच्या जोणेकऱ्याच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून तुवें आंकवारी मारीत हांव जल्म घेतलो. कुसाचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sporaci nawieta, eta kazu. Usorgi, tu kazu. बाबा कोरस पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण संसुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बगसोनी मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वाडवतले. हे म्हज्या उगडासाक घुरात. Baba that's all good for good to hear. Somya Jesu tuje morona mi somorokta. Tuje punorjivan porami porgota. Tujaria kami omrekta. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडग्यास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप आमच्या गुंगळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या जागलांनी फर्नांडेसांची तांकां तुझ्या आशिर्वादान भर. पुनर्जीवनपणाचो बरमस्स दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसुरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती बागेन जुजे बाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान उगड्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणार. आमच्या सडबंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां तायणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायट आनी आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाकर आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नेक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकूदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक सभेची शांती सोदूंक घाल. तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक बाई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या दयाशास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन घेवया. D9 एक तुजी आज्ञा आमकां.
आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापान मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच मोगान तुजेलोय ताच्यो आज्ञा सदांच पाळू आमी तुज्यान चेतल्या तुजी आज्ञा तशींच पाळू एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय
प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी वेगी शाती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आजची मिसाची मांडावळ केल्या मदलो वाडो समुदाय तांकां ह्या सगल्या भाव भयणांक आमचे केले दिनवास. येता त्या शेनवाराक मीस करूंक सांत आंतनी समुदाय आनी आयताराक वालंकिनी समुदाय. गेल्या आयताराचे कलेक्शन जालें 13,150 रुपया. ह्या सुमारांत मिसां अशी दिल्ली आसात. हांव वाचतां, चोत्रायन आयकात, उपरांत मागीर सांगता. सोमारा दीस मार्सेलीन सिमोइस हाच्या आत्म्या खातीर भेटयला. मंगळारा दीस एलिझाबेथ फॅमिलीच्या सोपून गेल्ल्या वांगड्या खातीर भेटयला. बुधवारा दीस इनासियो आनी फाउस्टिना फेर्नांडेस हांच्या आत्म्या खातीर भेटयला. ब्रेस्तारा दीस रोमो जुजे एवांजेलिस्तो द सोजा आनी ताचे इंतेस्तां भेटयला. शुक्रारा दीस इनासिना द सोजा आनी ताच्या सोपून गेल्ल्या घरच्या खातीर भेटयला. सोनवारा दीस गाल्दिनो मानुएल मास्कारेनेस हाचो पयला वर्साचो उडगास. ही मिसां जाणी भेटयल्यांत तांणी मिसांत वांटो घेवचो आनीक दिसाचें वाचपां आसात मिसार ही वाचपां तांणी करची. फुडाराकूय आमी अशींच आतां वाचपां इंतेसांव घेतल्या जी कोण मिसांत वांटो घेवंक शकतात आनीक मिसांत वाचपाक वतली तींच इंतेसांवां आमी 2 दिसाक घेतल्या. दुसरी कोणाक इंटेन्शन्स दिवंक जाय ती आमी उपरांत एनी डे मास कशी घेतल्या. म्हणजे ज्या दिसाक इंतेसांव फ्री आसा तुंय ते इंतेसांव घालून तुमचे आमी इंतेसांव समोर थेल्या. दीस तुमकां कळोवचो ना. ज्या दिसा तुमी दिसाची दिवंक सोदतात जाल्यार त्या कुटुंबान मिसांत वांटो घेवचो आनीक मिसार वाचप करचें. सेंट जोसेफ आमचे माद्री भयणीचे जे केजी ज्युनियर आनी सिनियर नर्सरी आसा तांची एडमिशन्स खंय ओपन जाल्लीं आसात. 16वेतान उक्तीं जाल्लीं. ती 4 तारीख मार्चाच्या बुऱ्यान ही एडमिशन्स आसतलीं. ज्युनियर आनी सिनियर नर्सरी सकाळी 10 ते 12 पर्यंत दनपारां 12 पर्यंत ह्या वेळा मदीं तुमी तांकां वचून भेटचें आनी तुमच्या भुरग्यांची एडमिशन्स ज्युनियर आनी सिनियर नर्सरीक तुमी करची. बाबड्यानो जशें आमी सांगिल्लें आमच्या तरणाट्यांनी हो बॅडमिंटन टुर्नामेंट घडोवन हाडला. कालच्या सांजेर जायत्यांनी वांटो घेतलो आनी एक भाग आमी सोंपयला. आयज दुसरो भाग आमी तुका दिल्या. आयच्यो एंट्रीज ओपन आसात मेन्स आनी वुमन्स कॅटेगरीन. दोनूय भुरग्याच्यो आमी हाच्या सोंपयल्या. आयज तांचे फायनल्स करतल्या. मेन्स आनी वुमन्स कॅटेगरीन आयज नव्यान तुमी एंट्री दिवं येता वो कोणें खेवला तांणी री एंट्री देखून घालूं येता. तशेंच हेर वेगवेगळ्यो
गेम्स नव्यो आज दुसरे भाशेन नव्यो आनीक गेम्स तुवें खेळूंक आसतल्यो स्टॉल्स प्लस सगल्यांनी तुमी येवचें आनी वांटो घेवचो त्याच बरोबर खावपा पिवपाक बंदोबस्त करूंक आमचे SSCPन थंयसर एक स्टॉल घालतात ह्या स्टॉलान जायते तरेचे वेगवेगळे पदार्थ ती तयार करून हाडटात बस तुमी हे खावचे आनी पिवचे आनी कितें हो आदार ह्या संस्थेक तुमी करचो ताचे वरवीं गरीब भाव भयणां खातीर तांकां आदार दिवंक सोंपेपण मेळटा आयज तुमी व्हडे संख्येन ह्या हातूंत भाग घेतले आनीक ह्या पिरगोचे वांटेली गोशे बरे तरेन हो समारंभ करतले म्हूण आमी आस बाळगिता ह्या खातीर आमकां कितें आदार दितल्यांक आमी दुर्वाचो तसोच हेर आदार दितल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा फाब्रिकाची आमची नवी समिती वेंचून काडची आसा आतां तांचो काळ सोबत येता आदले फुडें आसलो आतां नवी वेंचून काडूंक जाय प्लस नव्या मनशाची नांवां तुमी सुचोवची म्हूण अशी विनंती केल्या आमचे पॅरिस कावन्सिलाचे वांगड्यांनी करून मागलां जे नवे वांगडी जे एके भाशेन बरे मनाचे इगोर्जे खातीर बरे मनान वावुरतले आनीक हे भाशेन आमच्या दुसऱ्यांक बरें हाडटले असले मनीस बरे मनाचे तुमी सुचोवचे तुमच्या वाड्यांत जाय जे कोण बरे मनीस आसात तांची नांवां तुमी आमकां येवन सांगची आनी हे वरवीं आमी ती तुमची सजेशन्स आमी कन्सिडर करतल्या क्रिस्मासचे फोटोज तशेंच सर्टिफिकेट आयिल्ल्यात ह्यो ऑफिसांत येवन तुमी वच्च्यो ऑफिस टायमार येवचे सकाळीं 9 ते 12:30 पर्यंत ह्या वेळा मदीं केन्नाय तुमी खंयच्याय दिसा येवन ह्यो सर्टिफिकेट्स व्हरूं येता आयज जशें आयकलां आमी पवित्र बाळपणाक भेटयल्ल्या येतात मिशनरी चायल्डहूड डे ह्या वावराक एके भाशेन हो कितें आदार सगळे फावो आसा हे एक संदी आमकां पॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गनायझेशन्स हाच्या हाताखाल ही वावर येता म्हणजे होय मिशनरी वावर कितें ह्या भुरग्यां पासत वावुरतलो संवसारांत हे बरेपण तांकां भुरग्यां खातीर दिवंक ही कितें थोडीशी एनवलप्स मिशन एनवलप्स दिलेली आसात धाडलेली आसात ते पॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गनायझेशन हांचे काल तुवें बायल्यान आमी दवरल्यात कोणाकूय जाय जाल्यार तुमी वचची आनी ह्या समाना भितर कितें तरी तुमची देणगी हातूंतल्यान घालून ह्या मिशनरी वावरा खातीर तुमी दिवंक सोदतात जाल्यार दर मनान दिवं येता ह्या समाना भितर व्हरून तुमी हाडून दिवच्यो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडोवकार शेवटाक आमी गायन घेवया F23 वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट कोतोल्यांक वचूया दुस्मानांक वेग मारुया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकालीच मोदान चलया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया
वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया